मोगाळ इश्टानो, मोगाचो येवकार तुमकां. ह्या सायबिणीच्या म्हयन्यांत आनी एक नियाळ तुमचे मुखार दवरता. लुकाच्या पुस्तकांत 2ऱ्या आवेस्वरांत आमकां अशें मेवता. आनी थंय आसतना तिचे प्रसूत जावचे दीस भरले आनी तिणें आपल्या माळगोळ्याक पुताक जल्म दिलो आनी ताका काणावलीन सुवात नासली देखून तिणें तिका फाल्यांनी गुटलावन खेवण्यांत दवरलो. जेन्ना जेजू जल्माचो आसलो तेन्ना खानावळीच्या सायबान जुजेक आनी मारयेक आसरो दिवंक ना. पूण तें नको आसलें की जेन्ना ते मारयेक आनी जुजेक पयसायताले तेन्ना तांणी जेजूकूय येवकार दिवंक नासलो. जेन्ना गरजेवंत मनीस आमचे लागीं कसलोय आदार मागता तेन्ना आमी तांकां पावता काय? आमी तांची गरज अडकून घेता काय? फुडें आमकां पवित्र पुस्तकान जेजूच्या जल्माचो संदेश अशे तरेन मेवता. सर्वेस्पराचो एक दूत गवळ्या सरशी उबो जालो आनी सर्वेस्पराचें तेज तांचे भोंवतणी परजळ्ळें आनी ते भिवून थरथरले. देवदूतान तांकां म्हणलें, भिवू नाकात, पळयात, दाविदाच्या नोगरांत तुमकां एक सोरवोणार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. आनी वेगी वचत जाल्यार मारिया, जुजे आनी खेवण्यांत दवरलेलो बाळूक तांकां मेळ्ळी. देवाचें उतर पयलें साद्या गवळ्यांक पावता, कित्याक ते सादे काळजाचे गोश्टी मनीस आसले. ते भियेले खरें, पूण जेन्ना ते जेजूक पळयता ते खूब खुशाल जाता. आमची काळजां खालतीं आनी सादीं आसा काय जेजूचो संदेश आपणावंक? हाचेर आमी नियाळ करुया. हांगासर 2रो भाग सोंपता. देव बरें करूं.